हांव एक बारीक समाजाचो भुरगो जेन्ना रोहन सराक हांव जॉयन जाल्लो, रोहन सरान सांगलेलें म्हाका एक उतार दिल्लें कितें तुका आपूण सरपंच करतलो आनी आयज ते तुमच्या फुडल्यान दिसची पडटा. आयज सुकूर पंचायतीचो हांव सरपंच जाल्लो आसा. ओके. आनी हाडली तो जुनान इलेक्शन्स आसा संदीप. 2 म्हयने कार्यकाळ पावतलो तुमकां कितें करूंक जाय जाल्यार कितें आहा जाल्यार कितें करूं शकता आमी, कित्याक की आमचो जो लिडर जो आसा पोरवोरचो आमदार रोहन खंवटे आनी तसोच गोंय राज्याचो ट्युरिजम, IT आनी प्रिंटींग प्रेस सो मिनिस्टर, ताका इम्पॉसिबल कांयच ना. तें उदाहरण तुमकां सगळें पोरवोरीन दिसची पडलेलें आसा. जायते डेव्हलपमेंट आनी जशी सुकूरची जायती कामां इन पायपलायन आसली. जसो मिनिस्टर जायना, आमदार जायना फुडें तेणी कामां चालू केली. आमदार जायना फुडें आतां तरी तेजे कडेन बरो पोर्टफोलियो आसा. कामां करपाक तो खंय फाटीं रावचो ना. आमकां जशी तेणी जायती आश्वासनां दिल्लीं आहा आनी आमची कामां थोडी फायनान्शियल अप्रुवलाक उरलेली आहा. फॉर एग्जाम्पल म्हाजी जी कामां आहा, एक हांगा लागीं हॉली फॅमिली स्कूल आहा, ती स्कुलाची भुरगीं सकयल पर्यंत वयता, सो ती रस्त्या वयल्यान चलता. ताका लागून आमी एक फुटपाथ जी आहा ती प्लान केल्ली RDAच्या मार्फत. फायनान्शियल अप्रुवलाक उरलेली आहा. सरान सांगला जसो एक ह्या विका भितर आपूण ती फायल क्लियर करून घेता आनी ते फुटपाथ घालता. दुसरी म्हणटा ते हांगाले रोड आतां तुमी पळोवंक शकता पोरवोरचे सगळे ऑफिक्स जाल्ले आसा. आनी जी कामां जी आसा आनी कामां आमी प्लान केल्ली आहा, सराक ते पॉसिबल ना. सर जेन्ना ऑपरेशनान आसलो तेन्ना झगडून कामां करून घेतालो. आयज ताच्या हातीन कायदो आहा, सांगूं शकना आमी कितले फास्ट कामां करूं शकता. आनी पोरवोरची उदरगत आनी सुकूरची चडांत चड, सुकूरचो तेजेर चड लक्ष आहा. सो सुकूरची उदरगत बरी फास्ट करून घेतलो. 2 म्हयने जाल्यार म्हाका दिसता खूब ताका एक म्हयनो सुद्दां ताका खूब कामां चालीक लावपाक. सो आनी कितें प्लॅन्स आसतले तुमचे? प्लान्स आमचे हांगा भरपूर आसा. एक तर आमी आतां जे आतां रस्त्यार कुत्रे खुबशे भोंवता, खुबशे एक्सिडेंट जाता, लोकांच्या फाटल्यान धांवता. ताका लागून लास्ट म्हयन्यान सरान एक मिटींग घेतलेली आनी एक एनिमल सेंटर म्हणून आमी एक खर्रे वाडे एक तर आमचो प्लांट आहा, पयलो आमचो गार्बेज प्लांट आहलो. थंयसर आतां आमी एक एलिमेंटाक एक शेड बांदपाचें प्लॅनिंग जाल्लो. फायनान्शियल अप्रुवल 31st लागून उरलेलें तें मागीर ती फुडल्या विका भितर तेजे 15 तारखेच्या पयलीं तेजे इनॉग्रेशनूय जातलें आनी काम तें फास्ट चालीक लागूं शकता. तशें आमचो हांगालो एक सुकूरचो मल्टीपर्पज ग्रावंड बी आहा, ऑलमोस्ट तेजें 80% काम सोंपलेलें आसा. सपोज गव्हर्मेंटान ताका सारकें म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या वांगडा तो रावन इमिजिएटली ते म्हाका दिसता फर्स्ट फेज बी चालू करपाक सोदपाचें अशें तेजें प्लानिंग आसा. आतां तरी पळोवया पावसान कसो कितें साथ दिता तो. पावस मातसो डिले जालो जाल्यार मायट बी मे म्हयन्याच्या एंडाक त्या मदीं तेजो इनॉग्रेशन आमचें मल्टीपर्पज जो ग्रावंड आहा